थ्रू पत्रकार मिडिया आणि जनरल पब्लिक हे करताले की जो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट स्टाफ आसा तो रजिस्ट्रेशन जाल्या नंतर जे बुक्स आसता किंवा लायसन्स जे आसता ते मेळपाक पावटी मारच्यो पडटाल्यो आनी ह्या खातीर सुरवातीकूच 2008 जेन्ना हो डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आयलो तेन्ना इमिजिएटली वाहन एंड सारथी हो जो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया MOST MORTH कंप्युटरायझेशन करता तांणी तांचे मार्फत ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कंप्युटरायज करपाक घेतले आनी हे करता आसतनाच रेवेन्यू कसो वाडटलो आनी बाकीच्यो गोश्टी लोकां पर्यंत बऱ्यो कश्यो पावतल्यो हेंय आमी पळयत गेले. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतल्या नंतर खुबश्यो गोश्टी आमी इम्प्लिमेंटेशनाक करपाचें थारायलें आनी तातूंतली एक गोश्ट म्हणजे जी लायसनां आनी रजिस्ट्रेशन गाडयेचें आसता तें घरा पर्यंत पावोवपाचें. आतां हें घरा पर्यंत रजिस्ट्रेशन पावयतलें जाल्यार एक आमकां गरज आसा ती पोस्ट ऑफिसाची और दुसरी गरज आसा ती कोरियर सर्वीस. पूण तो बॉदरेशन लोकांचेरूय पडपाक जायना हो आमचो हेतू आशिल्लो आनी त्या खातीरूच वी डिसायडेड टू टेक द हेल्प ऑफ थ्रू GL एंड अस टू टेक द हेल्प ऑफ पोस्ट एंड टेलिग्राफ ऑफिस एंड टू डिलिवर थ्रू देम ईच एंड एवरी जे लायसन आसा ड्रायविंग लायसन्स किंवा रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्मार्ट कार्ड ते तांच्या घरा पर्यंत पावोवपाचें आनी त्या खातीर ही योजना आंखली आनी आज ताजी सुरवात म्हाका दिसता इज अ युनीक सिस्टम इन इंडिया आनी त्या खातीरूच आजच्या दिसा एक बरी योजना गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत पावोवपाचो निर्धार जो आमी केला ती सक्सेसफूल जातली अशें म्हाका दिसता. आनी त्याच प्रमाणे इतर योजना ज्यो आसा त्योय मुखार व्हरपाचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न आसतलो जेणे करून सगळ्यांत ताजो फायदो जनरल पब्लिकाक जातलो. आतां जो नवो एक्ट येता ताका आय थिंक ड्रंकन फॉर ड्रिंकींग इट इज 5,000 रुपीज. नवो एक्ट आसा इज व्हेरी स्ट्रिक्ट. एक हेल्मेट घालूं ना जाल्यार पयले फावट 1,000 मागीर ताजें इनक्रीज आसा आनी 3 फावटी घातल्यार ताजें 6 म्हयने लायसन्स सस्पेन्शन आसा. म्हणजे आतां नव्या एक्टान इट इज इम्प्लिमेंटेड ऑलरेडी. म्हणजे आतां सादारण म्हाका दिसता बाय डिसेंबर राज्यसभे पास जाले बरोबर सगळे कडेन रुल्स रेगुलेशन जातले आनी येतले. आनी आमी वी आर थिंकींग ऑन PPP लेवल to have all CCTV cameras all over Goa